सोमारा दनपारा वादळी वाऱ्याचो बार्देजाक धपको। वादळी वाऱ्यासयत पावसान कितल्याशाच वाठारांनी दनपाराचेर हजेरी लायली। चडसो धपको बार्देजाकच बसलो। ही कोलवाळची परिस्थिती पळयात। माड मोडून मोटारीच्या गॅरेजीचेर ही रस्त्यावेली मोटार झाडा पोंदा चिड्डली। रस्तोभर झाडां आडवी। घराघरांनी वावटळीन तोडफोड केली। खांबे मोडून लायटीच्यो वायरी तुटल्यो। फायर ब्रिगेडी दनपारसावन बिजी। वाळपय पावसाच्या नेटा बरोबर रस्ते उदका पोंदा। धारगळे पेडण्या पावसाच्या नेटार गाराय पडली। गारांचो पावस म्हणटा तो लोकांक वेगळोच अणभव। आयज कितें जालें, 3 सुमार अचानक आकाश सगळें भरून आयला ढगांनी। कांयच जाय सगळे कडेन आनी अचानक गोंग्याचो व्हडलो पावस सुरू, वारो आनी पावस सुरू जालो। आनी पावसा बरोबर आमकां व्हडलो आवाज येवंक लागलो, खटा खटा रुफाचेर गाडयेचेर। म्हणून आमी भायर पळोवपाक गेले जाल्यार येदे व्हडले सारके गार, आमच्या कोंकणीन म्हणटा कितें गारा, तशे बर्फाचे कुडकेच पडपाक लागले। थोडे कुडके अशे ऑफिसांनी आयले, जमनीर बसून आमी हातीन कलेक्ट केले। तशे गाडयेचेर पडटा ते सारके दिसपाक लागले। जवळ जवळ 1 वर सुमार पावस पडलो आनी गारा पडून सारकें थंडगार सगळें वातावरण जालें। म्हाका दिसता लास्ट 20 वर्साच्या अनुभवान म्हाका हो 20 वर्सांनी पयले सेकंड टायम हे। फर्स्ट टायम हांवें 1992 पडलो रे पळयल्ले। आतां सेकंड टायम हे 2018 पडले गारा। आनी खरेंच आमकां ही अभिमानाची गोश्ट आहा की आमी लायव्ह दोळ्यांनी पळयल्या गारा पडटा ते। दक्षिण गोंयांतय सोमारा पावसान नेट धरलो। सगळी कडेन उदकच उदक। गटारां तुंबली, रस्तो उदका पोंदा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।